Yamove Yegitami Navadyami Amcha Sumya Vandantaka Bhakti Nami Hasiyami Amcharaya Kritya Somyachi Nizai Kivichi Mahimam Tachi Katam Kavismi Pradvidin Vasta Tachi Vadvikai Rasnavakanta Tachi Purvankai Kavyamove Yekitami Navaryami Amcha Sumya Vandantaka Bhakti Nami Hasiyami Amcharaya बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आज पयल्या सुवातेर सगळे इगर्ज माता मिसावांचो आयतार समारंभता आम्हा सर्वांक एक मिसाव दिला जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता परगटूंक आनी तशेंच ताज्या शुभ वार्ते प्रमाणे आमचे जिवीत बांदून हाडूंक दुसऱ्यान आज दियेसुजेच्या मट्टार सिनड सभा प्रारंभ जाता त्या देखून आमच्या दियेसुजे खातीर मागची आमचो कायदो जावन आसा आनी तिसऱ्यान आयच्या वांजेलांत जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक जर तर संवसारांत हांवें प्रमुख व्यक्ती जाय तर दुसऱ्यांचे सेवा हांवें करी जाय म्हणलें शिकोवन आमकां दिवन आसा आयचे हे मिसाचें बलिदान बेडयत आसतना ह्या तिनी इराद्या खातीर आमी मागया देवाचे शुभ वार्ता प्रगट करूंक म्हजे वयर आशिर्वाद पडो तशेंच आमच्या दियेसुजेचेर आशिर्वाद पडो आनी तशेंच दुसऱ्यांची सेवा करचें हे बरें मौन तसो देव आमकां दिवन दी म्हणून आमी मागया आमी केले सर सुखी त्याच देवा मुखार हाडुया आनी ताजे बेसांव मागून आनी आमी केले सर पातकाक बोगसणें मागून सांगात आमी मागया हांव पातकी सर देवाक आनी तुमकां मोव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धर्मांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बद्दल घेवन सदांच संवकार मरीक सगळ्या दूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करू आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन Somiyanka kutkar Krista ka kutkar Krista ka kutkar Somiyanka kutkar Somiyanka kutkar Deva kunsargin Ani shanti tacha istan samsari Sarvespora deva sargin charaya Sapodveda deva bapa Ami tuka namaskar kirtan Ami tuka din vasta Tuja वैभवा पासून
तुका वाकंता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काता आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र सांगाती देव बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुझी पवित्र सभातून सुसलयताय आनी राखताय तुका बरें दिसता ते वळखून घेवन तशेंच ते सगळ्या काळजान आनी सक्तेन पाळोवंक जाणवायेचो सताचो आनी शांतीचो आत्मो आमकां दे. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनात. आमेन. पयले वसप आपलो जीव परिकपण करून तो भेटयत जाल्यार तो आपले पिळगेक देखतलो आनी लांब हांव बगूंक पावतलो. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसप कश्टा दगदांनी ताका चिरडूंक सोरेस्परा बरें दिसलें. आपले जिवीत पथकाचे परिकपण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपले संततीक पळोवंक ताका फोव जातलें आनी लांब हांव ताका मेळटलें. ताचे उद्देशी सोरेस्पराची खुशी सफळ जातली. हे वळवळे सोंसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो. आपले जानवये वरवीं तो संतोश जातलो. नितीवंत म्हजो सेवक जायत्यांक नितीवंत करतलो. तांच्या अपराधाचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देवाचें उतारें. देवाचें वडुपकार. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवो तुजी दया. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवो तुजी दया. सर्वेस्पराचें उतर करेंस्तें सगळी ताची कर्तवां विश्वासीपणाची. न्याय नितीचो सर्वेस्पर मोग करता ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो बदला. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवो तुजी दया. सर्वेस्पर जाल्यार आपली भया भक्ती आसलेल्यांचेर आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवसतल्यांचेर जतनेन नदर घालता. तोच तांकां मरणांतली निवारता. दुखळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवो तुजी दया. आमी सर्वेस्पराची वाट
पळेवून सासांव तो सामचो आदार आनी आमचें दाव जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवो तुजी दया जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी ताजी देवो तुजी दया जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवो तुजी दया विश्वासाच्या कृपेन शियासनाक लागीं सरिया हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो आमी उसरता तो भावार तीर सांबाळया कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक सर्गार गेला तो जेजू देवाचो पूत आनी तो काही आमचे अस्कतकाय विशयेन कानवाळे नातलो तसलो श्रेश्ठ याजक न्हय आमचे बरी संगतींनी कस संकस भोगल्लो तसलो तरी ताणें पाताक केलें ना तर गरजा आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे शियासना लागीं सरिया देवाचें उतार हें देवाचें वदुपकार सर्वस्पोराक जय जय alleluia सर्वस्पोराक जय सर्वस्पोराक जय जय सर्वस्पोराक जय जय सर्वस्पोराक जय 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 उलय सोम्या हावाय करता उतर काळजान जगम दवरता उतरतें तुजें जावामृत मोजें सासणेक जिवीत दिवचें उतरतें तुजें जावामृत मोजें सासणेक जिवीत दिवचें alleluia सर्वस्पोराक जय जय alleluia सर्वस्पोराक जय सर्वस्पोराक जय जय सर्वस्पोराक जय जय सर्वस्पोराक जय 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 पवित्रात्म्याये देवो आनी उजवाडाचे तुझें कीन येतुं पादुबल्यांच्या येतुं देण्यांच्या येतुं दिव्या काळजाच्या बुजवंधारा बोबऱ्या आत्म्याक तूं लोबतूं सैर्या स्वादिकर्या विशेवा विशेव तूं वागुतल्या सावळी बोतान सुकतल्या बुजवण करी रतल्या येवुस वाडा संपूर्ण बरे हात में परिपूर्ण तुका
patie te leance, namun shantai ka ilai vai tak paranasle, natlia tu zotiratan, dutun sakad merle, bizai sakad sukle, tambai sakad gayale, bagai sakad gazale, shek sakad tanzale, vatek pati adgale, labai tuja babatyan, tuje rashin patilyan, Pavituji sadeni, labai sheguna chingpun, labai yam kaboremon, pavai sukak sasnachan. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तो वेळ जबेदेवाचे पूत जाकोब आनी सुवांव जेजू सरशी येवन म्हणाले, मिस्त्री, तुजे लागीं आमी मागचो एक उपकार आसा, तो तुवें आमकां करी जाय. हांवें तुमकां कितें करी जाय म्हूण तुमची अपेक्षा विचारलें जेजून. तो वळो ते म्हणाले, तूं तुजे महिमेंत पावतस आमचे भितरल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तुवें बसय जाय. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात ते तुमीच नेणात. हांव पियेतां ते काल्स तुमी पिवंक शकतात गे. हांवें घेवंक जाय आसलें तें स्नान तुमी घेवंक शकतात गे. सकता म्हणाले ते. तो वळो जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात खरें, पूण हांवें घेवंक जाय आसचें तें स्नान तुमी घेतल्यात खरें. पूण म्हज्या उजव्याक कोण म्हज्या दाव्याक म्हूण थारावचो तो अधिकार म्हाका ना. जांकां तें तयार केलां तांकां ते मेळटलें. बाकीचे 10 जण हे आयकून जाकोबाचेर आनी सुवांवचेर रागार पेटले. पूण जेजू तांकां समेस्तांक सरशी आपोवन सांगलें, संवसारी अधिकारी म्हूण आसात ते लोकांचेर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे बदले व्हड मनीस आपल्या हाताखाल लोकांक अडसून धरतात म्हूण तुमी जाणात. पूण तुमचे मदें अशें जायनाये. तुमचे मदें जो कोण पयलो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकर जावं दी. आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदता तो समेस्तांचो गुलाम जावं दी. मनशापूत हेरांनी आपणाची साकरी करीसे म्हणून येवंक ना, बगार आपणेच हेरांची सेवा साकरी करीसे म्हूण आनी समेस्तांचे सडवणे पासून आपणाचो जीव दिसे म्हूण आयला. देवाचे उतार हे वाकवणी तुका क्रिस्ता. आज इगर्स माता मिसावांचो आयतार समारंभता आनी तशेंच आमच्या दियोसिजींत आनी संवसारभर असल्या सरू दियोसिजींत सिनोद सभा आज प्रारंभ जाता. पयल्या सुवातेर सिनोद सभा म्हणल्यार कितें? भोव थोड्या सोंप्या उतरांनी सरळ उतरांनी तुमकां कितें शिकयता. सिनोदम सांगल्यार असेंब्ली, एक मिटिंगाक सांगाता येवचें. आनी ही गरजेंत असलेल्या मिटिंगाक थोड्या शब्दांनी वापरतात.
जावंक पुरो पयलो शब्द कावन्सील हे चड नात. लास्ट कावन्सील जाल्ली 1965 वर्सां राखेर जाल्ली आनी ह्या असल्या कावन्सिलाक केवळ पापसाहेब आनी संसार बरसचे बिसाहेब मात सांगात येवन थोड्या विशयाचेर एक निर्धार घेतात. दुसरें आसचें सिनोद सभा. सिनोद सभा जायत्या हंतार जाता. पयल्या सुवातेर पापसाहेब आनी सांगाता ताजे सांगाता सर्व बिसाहेब वा दुसऱ्या हंतार एका दियोसिजींत जावंक पुरो एका रिजनांत एका देशांत थंय आसचे सर्व बिसाहेब सांगाता येवन एक सभा चलयतात. वा एका दियोसिजींत बिसाहेब आनी सर्व याजक सांगाता कुडसून सभा चलयतात. वा तिसऱ्यान एका दियोसिजींत बिसाहेब सर्व याजक आनी सर्व लायक कुडसून एक सभा चलयतात. आनी हाजो अर्थ कितें आनी कितें विशयांत असली सभा चलता. जर तर आमच्या इगर्जेक आमच्या दियोसिजेक वा संसार भर असल्या पवित्र सभेक कसली जर तर एक सवाल उब जाला तर खंयच्या विशयाचेर तर्क करूंक आसा तर सडीत जाणवायज जोडूंक जाय तर सर्व लोक सांगात येवन एक समालोचन करचें आनी थंय तावन येवन तो आखेर जातना ती सिनोद सभा आखेर जातना थोडे विशयाचेर निर्धार घेवचो. पूण निर्धार गेल्ले सकडी समाक निर्धार जायना, लॉ जायना, कित्याक तें पाप साहेब थंय वचोंक आसा. जर तर कावन्सील सांगतना खंयचो तो निर्धार घेतात तो निर्धार लॉ वा कानून जावन बदलता. सिनोद सभाचे कानून जावन बदलना. त्या देखून सिनोद सभा आज आमी प्रारंभ करता आसतना आमच्या दियोसिजे खातीर आनी ही सिनोद सभा बऱ्या रितीन चलच्या खातीर आमी मागणें करूंक जाय. त्या देखून आज उद्गार जाल्ले उपरांत पवित्रात्म्या ये देवन म्हणलें तें कांतार आमी गायलें. कित्याक पवित्रात्मो जावन आसा बोळ आनी हो पवित्रात्मो आमच्या दियोसिजेक आनी पवित्र सभेक जिवाळ करूंक जाय, उर्जीत करूंक जाय, ताज्या देण्यांनी आमकां भरूंक जाय आनी बरी दिशा आमकां दाखोवंक जाय. त्या देखून पवित्रात्म्याची मजत आमी मागली आनी आज तावन हर एका कुटुंबांत आमच्या ह्या सिनोद सभा खातीर ल्हानशे मोठे मागणे आमी तेर्स जाल्ल्या उपरांत वा आंबोरी जाल्ल्या उपरांत आमी म्हणटले हांव कित्याक देवान सामका राखून बरी जाय. तर आयच्या वांजलाचेर आमी थोडी नदर मारया. केवळ लांब शर्मा दिना, केवळ 3 पॉयंट्स तुमकां दिता. हे 3 पॉयंट्स घेवन तुमी घरा वचा आयचे मीस जाल्ल्या उपरांत. पयल्या सुवातेर आयचो वांजल जावन आसा आमी पळयतना हांगा एक संवाद आमी पळयता. जेजू क्रिस्त आनी ताज्या मुखार जाकोब आनी जुआंव. आनी कसली ती आशा? पदवी, अधिकार, आपूण प्रमुख जाय जाय. सकाळांनी पयले आमी हांव मुखार आसा जाय, उरले म्हाका नमस्कार करी जाय. आपणाक सकाळांनी सेवा दी जाय, मान दी जाय. त्या देखून ते जेजूला घेवन सांगतात पॉलिटिक्स आमकां तुज्या लेफ्ट आनी रायट बसोवंक आमकां जागो दी. एकलो होम मिनिस्टर आनी एकलो फायनान्स मिनिस्टर, तो मेन पदवी आमकां जाय जाय. पॉलिटिक्स केवळ आतां मात न्ही, आदी आसलें आनी वांजलांत आमी तेंत पॉलिटिक्स पळयता. आपणाक अधिकार मेळा जाय, प्रमुख स्थान आमकां मेळा जाय. आनी हे आयकल्ले उरले 10 जाण तांचे वयर रागार जाले कित्याक तांकांय अधिकार जाय आसलो. तर जेजूची शिकवण पळया. 3 पॉयंट्स दिता. पयल्या सुवातेर 3 यस जावन स्टार्ट जाता. पयलें यस जावन आसा सिंप्लिसिटी, सादेपण. सिंप्लिसिटी. कितें जेजू शिकोवंक आशेता? जेजू तांकां शिकोवंक आशेता असले अधिकाराक तुमी लाभ दोवचे न्ही. संवसारांत व्हडले व्हडले अधिकाराचे आसात, राय आसा ते दुसऱ्यांक कंट्रोल करतात, दुसऱ्यांचे तांचेर अधिकार चलयतात, बलात्कार चलयतात, जुलूम चलयतात. त्या देखून तुमी तशें करचे न्ही. तुमी सादेपळे कालतो जावंक जाय. देवूस जेजू क्रिस्तस ह्या संवसाराक येतना एक दुबळो जावन जल्मलो. एका ल्हानशा कुटुंबांत तो जल्मलो. व्हडले अधिकार ग्रेसके आसल्या घरांत जल्मो ना. त्या देखून पयले सुवातेर तें सादेपण गरजेचें. जो कोण देवाची सेवा करूंक आशेता, जो कोण देवाच्या सेवेंत आसा तो सादो मनीस जाय जाय. केवळ सादो मनीस जाल्यार दुसऱ्यांक उलोवंक सांगता. जर तर सादो मनीस जाल्यार कसो आसा म्हणून उलोव येत. जर तर हांव म्हजो अधिकार दाखयता, हांव व्हडलो मनीस, तुमी येवन
फादर कशें आसा म्हणून विचारतात की जर तर आमच्या गांवाक आमचो प्रायम मिनिस्टर आयलो तुमी वचून ताज्या लागीं वचून हॅलो प्रायम मिनिस्टर हाव आर यू म्हणून विचारूंक तुमकां सांगता की लागीं जाल्यार वचूंक तुमकां अधिकार ना. जर तर प्रायम मिनिस्टर हांव असल्या जाग्यार आसा तर लोकांनी बसचे त्या गेटी कडेन. त्या देखून पयल्या सुवातेर कोण देवाचो सेवा करूंक आशेता कोण देवाचो मनीस जावंक आशेता ताजे थंय आसा जे सिंप्लिसिटी सादेपण. दुसरें जो कोण देवाचो मनीस जावंक आशेता देवाच्या शेतांत वावर दिवंक आशेता जावं कर तुमी लायक जावंक पुरो हांव एक याजक जावन. दुसऱ्यान आमचे ध्येय आसा जंय सर्वीस सेकंड यस सर्वीस सेवा. दुसऱ्यान आमी सेवा करूंक जाय. जेजू क्रिस्त सांगता देवाचो पूत सेवा करूंक येवना पूण सेवा दिवंक आयला. दुसऱ्यांचे पांय धुवंक आयला म्हळ्यार सेवा करूंक जाय. ध्येय आसा जंय सेवा करूंक. जो कोण कालतो जाता तो वर्तो जातलो त्या देखून सेवा करी जाय. अधिकार घेवन बसूंक न्हय. त्या देखून सेवेचो मनोभाव गरजेचो. आनी तिसरें यस सॅक्रिफायस आपणाक त्याग करून दुसऱ्यांक दिवचें. कसलें तें आपणाक त्याग करून दुसऱ्यांक दिवचें. आयच्या वांजेलांत जेजू एक उतार सांगता हांवें घेवचें तें स्नान आनी पियोवची ती काल्स तुमकां पियोवंक जाता गी. जाकोबानी जुवांक कितलें समजलें कळीत ना. तांणी सांगलें आमकां पियोवंक जाता पूण कसलें तें स्नान आनी कसली ती काल्स. स्नान जावन आसा केवल जुवांव बाप्तिस्ट जावन जेजून घेवचें स्थान न्हय. स्थान हांगा सांगता रगत वारोवचें. आनी काल्स खंयची काल्स म्हळ्यार कितें. काल्स म्हळ्यार हांगासर तुमकां दाखयता हांव. ही जावन आसा एक काल्स आनी जेजू सांगता तुमकां काल्स पियोवंक जाता गी. हर एक काजाराक गेल्ल्या वेळार जेजूच्या काळार हर एक फंक्शनाक गेल्ल्या वेळार वायन तांकां दितले पियोवंक. आतां ज्यूस दिल्ल्या बरी आनी तांणी काल्सी जावन पियेतले. जाकोबानी जुवांव चिंतून आसूंक पुरो. जेजून सांगलें काल्स म्हणल्यार केवल अशें काजाराक गेल्ल्या वेळार दिवचें. पूण काल्सीचो अर्थ जेजू जेसेमनी मोळ्यांत मागतना परत होत्त शब्द उपयोग करून सांगता बापा तुजी खुशी वय जाल्यार ही काल्स म्हजे तावन काडून उडय. म्हळ्यार हाजो अर्थ कितें. हे कश्ट म्हजे थंय तावन काडून उडय. हो कुरीस म्हजे थंय तावन काडून उडय. म्हाका हे आटे बिटे सोसूंक जायनात. कश्ट मुस्ता आयल्यात त्या देखून हे काडून उडय. हांव मरण पावता म्हणून म्हाका कळीत आसा. हे मरण आतां म्हाका सुटका दी पूण म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जावं. आनी त्या देखून जेजू जाकोबानी जुवांक सांगतना काल्स सांगता ताजें मरण. काल्स नंतर ताणें सोसूंक घेवचें कश्ट आनी दूख. पूण तें कितल्या मापान जाकोबानी जुवांक समजलें कळीत ना. पूण ते सांगतात आपूण तयार आसा. तर मोगाच्या भावांनी भयणी हर एक लोक क्रिस्तांव जावन हर एक आमी आमच्या कुटुंबाचें जिवीत जियेत आसतना कितें आमी आयच्या वांजेलातावन घेवन फाटीं वचोंक जाय. परत हीच 3 उतरां. सिंप्लिसिटी सादेपण. दुसरें सर्वीस सेवा. आनी तिसऱ्यान सॅक्रिफीस आपणाक त्याग कर दिवचें. कुटुंबांत हांव काम करनेता जावंक पुरो पयशे हांव वाडटा हांव प्रमुख व्यक्ती जावंक पुरो पूण देवान म्हाका एक जबाबदारी दिल्या कुटुंबाक पळोवचें. एक आवय जावन एक बापूय जावन म्हाका कुटुंबाची जबाबदारी देवान दिल्या. त्या देखून त्या जबाबदारी हांवें दोनी हातांनी स्विकार करूंक जाय. हांवें आपणाक त्याग कर म्हज्या भुरग्यांक दिता म्हज्या बायलेक दिता म्हज्या घोवाक दिता म्हज्या आवय बापायक दिता. तो त्यागाचो मनोभाव आमचे थंय आसूंक जाय. कित्याक म्हजो संतोष न्हय म्हज्या कुटुंबाचो संतोष बरो जाय. दुसऱ्यान हांवें म्हज्या कुटुंबाची सेवा करूंक जाय. म्हज्या कुटुंबांत कोणीय आसात ल्हान जावं दी व्हड जावं दी आवय जावं दी हांतुळणार आसची म्हजी आवय बापूय जावं दी हांवें दुसऱ्यांची सेवा करूंक जाय. आनी तिसऱ्यान म्हज्या लागीं कितलेय पयशे आसूंक पुरो खद्देय व्हडलें घर आसूंक पुरो खद्देय व्हडलें कार आसूंक पुरो जायत दुडू आसूंक पुरो
पूण म्हज्या भाव आनी भयणी मुखार, म्हज्या सैरेंदेऱ्या मुखार, म्हज्या वाड्यांत, म्हज्या फिरगजेंत हांवें हालोवन दाखोवंक नजो. बगार सादेंपण म्हाका हांवें आसूंक जाय. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, आयचे मिसाचें बलिदान पेटयत आसतना मागया आमी प्रथम सुवातेर आमच्या दिवसिदे खातीर आज आमी सिनोड सभा प्रारंभ करता आसतना देव ताच्या पवित्र आत्म्यांनी आमच्या बिसाहिबाक सौर याजकांक सौर लायकांक बरोवन दी आनी बऱ्या दिशेन जावंचे स्थिती कामां मिटिंगां कार्यक्रमां सुफळ जावं दी म्हणून आमी मागया. दुसऱ्यान एक बरें घर बरें कुटुंब आमी बांदया. मिसांव केवल पयस आमी काम करचें न्ही, मिसांव आमच्या घरांत आमी प्रारंभ करया. घरा आसच्या सर्वांचो मोग करून तें सुदारणे तो देव आम्हा सर्वांक दिवं दी म्हणून आमी मागया. सर्व आमी उबी रावया. त्या त्रिंदाते आमचो भावार्थ आमी उसारया. सत्मानता देवाक, सर्पदूतरा बापाक, सर्गानी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमियाक, तो पवित्र आत्मे वरवीं गर्भी संपवलो, अवकार मुरयेतावन जल्मलो, पावस पिलाता काळ ताणें सोंसलें, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पेलो, तो मेल्ल्या मध्ये देवलो, तिसरे दिसा मेल्लांतलो जिवन जालो, सर्गार चडलो, सर्पदूतार देव बापाच्या उजव्यार बसला, तेंतान जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत्मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पयस सभे, भक्तांचो एकतार, पातकांचे भक्षणे, कुडीचे जीवनपण, ससण्याचे जिवीत. आमेन. जेजून शिकयल्ली ती शिकोवण मनान धरून आमची सर गरज्यो त्याच देवा मुखार आमी दवरया. त्याच जेजू क्रिस्ताचो आदार आनी ससाय मागया. अशें बरें कुटुंब, बरी फिरगज, बरी दियोसीज आनी बरी पवित्र सभा बांदूंक जाय जालो आदार आनी कृपा आमी ह्या वेळार देवातान मागया. बापा, आमच्या पापसाहेबाक, सौर बिस्पांक, याजकांक आनी धार्मिकांक सदांच तांचे तबेन अशे परजीची जतन बऱ्या गवळ्याच्या स्पिरितान बरो करूंक अशें तुजी हातेरां जावंक तुज्या कृपे देण्यानी तांकां बर म्हण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या सौर राजकारभाऱ्यांनी, अधिकाऱ्यांनी तशेंच मुखेल्यांनी तांचो अधिकार लोकांच्या बरेपणा खातीर तशेंच समाजाचे अभिवृद्धीक वापरूंक तुज्या कृपेच्या अधिकारान तांकां नेटय म्हण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. आमचे पिरगजेच्या भुरग्यांक आनी युवजनांक तुज्या उतरान फुलोवंक आदार दी. तुजे जाणवायेन तांकां बरो सदांच तांच्या जिवितांत तुका सोदूंक तुज्या बोळान तांकां बर म्हण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या बोवारी अशा सौर पिडेस्तांचेर आनी प्रायवंतांचेर तुजी कापलुतीची दिश्ट घाल. तांची पिडा सोसूंक आदार, तांचे मोतीक समाधान आनी कुडीक भलायकी लाभय. अशें तुज्या मोगान सदांच तांकां सांबाळ म्हण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्लेल्या आमी सर्वांनी आमची जबाबदारी ओळखून जियोवंक आनी खालतेपणान आमचे जिणेंत तुजें येवजन सोदून काडन ते दिशेन समकोवंक तुजो आदार दी म्हण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमची सर गरज ह्या वेळार देवा मुखार दवरया. प्रत्येक सण आम्हा सर्वांक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी नेटोवन दी आनी प्रारंभ जावची ती सिनोड सभा बऱ्या दिशेन चलोवन दी म्हणून आमी मागया. आनी देवाचो आदार आम्हा सर्वांचेर आमी मागून घेवया. मोगाळा बापा, तुज्या मुखार आमी दवरल्यान ही थोडी प्रार्थना आम्हा सर्वांचेर तूं बेसावंक घाल आनी आशिर्वाद घाल. तुज्याच बेसावांनी, तुज्याच आदारांत आनी कृपेनी आमचे हे जिणी सरची कृपा आमकां तूं लाभय. ही आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. दोघांचो हात नायल्या स्वीकार कर बापा. वायंदा
कांसो हात नायल्या स्वीकार कर बापा आमकां साज भेटयता स्वीकार कर बापा जीवन हे पावन कर दयाळ मोगाळ बापा स्वीकार कर कावनीक मोगाची बोत आमचेर कुरपेशी वो दैविक देणी सर्गीची म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद उदारा देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात ಎಂದು ಜಾತಂತಲೆं बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वस्पर मानून घेव भोव कणवळा बापा आमच्या बेडवणेचेर तुजी दयाळ नदर घाल आनी तुजे कृपेचो उसवाडान आमकां फांकय तुका मानता ते वळखून आनी करण्यानी तें पाळूंक तो उसवाड आमकां वाड दाखोव हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आमचे काळसां उबारुया आमी ते सर्वस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारांनी ससनाच्या देवा सरुकाळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनीची सो आनी आमच्या फायद्या आसो तुजे सोवे आमी चियेता भोंवतावानी आसाव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता बगार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय ताज्या पुना जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पासकांचो गोड आमी बरवशान रावता ती आपासो दातां देवदूतां बराबर तुज्या आजापाचे पदवेची दिनवाशे काळजान आमी स्तुती गायता पवित्र तारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार बदला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तो आपल्या शिस्सांक मोडलो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची त्याच परेच्या वाण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी ससणे कराराचे हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशा बसोत ते वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात
बावर्तसो गुड परगटोया. तुझ्या कुसानी पुन्हा जीवन पोनावळीं तुवें आमकां सोरयलाय सोमिया. संसाराच्या सडबंदाराक आमची सडबोन कर. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सवंड आनी सोडवण्याचे काळस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेर आमी सोमेजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेस उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येजाकी वर्गां बराबर तेका प्रितमोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची एकाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अवंकार मोरये देवाचे माये सांगाती बगेवन धरून दुतांनी सर उकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना देर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेला मुक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दायक पूण ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतामुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळी संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडलेली ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळिल्ली आमी सरू सुभागी. सुम्या तुझ्या विचारांची म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय
संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुझे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. सर्वसुहां सोदन करो बुजवा तुझे लागी आसा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचे बुद्धा. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. कैसर वसुहां सोदन करो मै पास तूं sis म्हजो सोमिया तुझो मोग म्हजो उस्वास. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. कैसर वसुहां सोदन बरी भलायकी तूं वैज म्हजो सोमिया गूण कर म्हाका बेगीन. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. प्रार्थया. काकुळदारा देवा, आमी घेतला तो संस्कार तुज्या सतांत आमकां अंतीर करूं आनी परत तुज्या नांवाक मान दिवं. सदां आमची आशा जावं की आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पोद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे वरदकार. प्रसांचे शीस करा पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या सांगातान आतां आनी सदां.
tări asayate Vavrari puntode Magyami dunya lagi Dachakri sakshi kare Magyami dunya lagi Dachakri sakshi kare Vasa prazance shiskara Pavitra snan diya Asaham tumcha sangaka Ata ami sada Moghal putra sove Angwal Maria Shirkadivam kan Băgăm gursaci curveni, oram cam ce devam, ce dușmanantlei, va păci putea ce ni povitrat mi-a ce nabi. Amen.